मिटींग कितें ते मोदीचे बर्थडे कार्यक्रम फुडें कितें डिस्कस करपाक जाय तुमकां कितें आनी इन्फॉर्मेशन आहा जाल्यार तुमी सांगा काय सांग आमकां हे एजेंडान तशें काय सांगूना 11 years ऑफ कंप्लिशन ऑफ सरकार म्हणून सांगला फुडलो कार्यक्रम कितें जाता टॅक्सीकार तुमकां मेळ पळयला तुमचो म्हाका कोणाक येवंक ना मेळपाक अजुनूय मेळूना घोडेक आयज सांजचे नाल्यार सगळ्या आमदारांक मेळटा तुमचो मेळ ना नॉट येट मे बी टुमॉरो आय बी फाल्यां मी वचपाचो दीस त्या बॅकग्राउंडार ते अपोज करता सो तुमचें कितें म्हणटा कितें सी इट इज इनएविटेबल ॲप बेस्ड टॅक्सी इज अ ग्लोबल फिनॉमिनन फक्त गोंयान अशें येता अशें इट्स नॉट आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज गिवन दॅम अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू कम अप विथ देअर ओन ॲप बेस्ड टॅक्सी आय थिंक इट वील डू एवरीबडी अ फेवर आय सपोर्ट ईच एंड एवरी टॅक्सी ड्रायव्हर आमी आमच्या मतदारसंघा भितर टॅक्सी ड्रायव्हर आसा कितें आसा लोकांचे वाटेनूय पळोवंक जाय सगळ्या वाटेनी पळोवंक जाय अल्टिमेटली हाव द टॅक्सी ड्रायव्हर्स बेनिफीट वी हॅव टू लूक एट द सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो हू इज पेइंग गोइंग टू बी पेइंग द फेअर अल्टिमेटली पीपल आर पेइंग द फेअर सो वी हॅव टू आस्क पीपल वॉट पीपल वॉन्ट खरें म्हटल्यार तुमी आमकां सोडून लोकांक विचार आमी पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह बाबूच म्हणटा आमकां लोकांक जाय तें आमी करता रेंट कॅब बंद जावंक जाय म्हणून पळय रेंट अ कार बंद जावचें अशें म्हाजें आय डोंट बिलीव इन इट बट इट हॅज टू बी कंट्रोल टू अ सर्टन एक्सटेंट जे कोण गाडयो दिता पळय रेंटाक दे हॅव टू व्हेरीफाय फर्स्ट वेदर दॅट पर्सन इज केपेबल ऑफ ड्रायव्हिंग रायडींग थोडे जाण ते घेता आनी चलोवपाक सुद्दां नाका ते आमच्या फुडल्यान सुद्दां 2-3 जाण पडलेले आसा दॅट हॅज टू बी समथींग दॅट हॅज टू बी मॉनिटर्ड बंद करप आय डोंट थिंक दे शूड स्टॉप इट आय थिंक सद्याक नवीन इशू करपा खातीर बंद केलेले आसा पण जर इफ यू स्ट्रीमलायन दॅट एंटायर सिस्टम इट इज अ गुड बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल गोवन्स but it has to be in control. It is somewhere I feel it is gone out of control. Yes, a lot of accidents, a lot of rash driving. थोडे जाण consumption of alcohol करतात आणि गाडयो चलयतात. That is a danger to public, all public, not only Goans, but tourists also. They endanger the tourists. Because रातचे चडशे गोंयकारांची भायर भोंवतात ते पर्संटेज कमी आसता टुरिस्ट चड आसता भायर ना सो दे आर टुरिस्ट एंडेंजरींग टुरिस्ट एंड एंडेंजरींग आवर लायवलीहूड गोंयकाराचें लायवलीहूड खंय तरी त्रासान पडटा आनीक म्हणजे म्हापशा गार्बेज इशू खूबच वयर आसा ते म्हणटा इवन फाटल्या दिसांनी फ्लड सुद्दां येतात बिकॉज ऑफ गार्बेज म्हणटा नो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ गार्बेज इट वॉज ऑफ सर्टन नलाज दॅट वर क्लॉक ओनली वन डे दे वॉज अ फ्लड ऑन द पयले दिसा पावस पडला पळय इट वॉज अ ट्यूजडे इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तारीख म्हाका दिसता 23rd काय याद ना 20th आय थिंक एक 20 काय 21 तारखेर व्हडलो पावस आयिल्लो पळय आख्खें गोंयभर प्रॉब्लम जाल्लो आसा it was not only it has not only happened in Mapsa. I think it is a pan Goa issue. Of course we have had flooding for about 2 वरां खातीर आमकां थंय खोल्ले भागा भितर त्रास जाल्लो आसा and we have rectified that. After that 3 times there's desilting that has taken place of that particular man. We can see a lot of soil erosion this time in Mapsa constituency as well as our neighboring areas. But Department of Water Resource along with municipality has rectified the problem. I have personally gone and made sure all nalas are clear. But you can see lot of दोन कडे अजून आसा तशेंच आसा ना हांव केला जंक्शना कडल्या फाटल्यान ते गणपतीचे महादेवाचें देवूळ आसा पळय अजून कचरो थंयसर तसोच आसा I have gone on Saturday Sunday and we have I just came today from there. when you share the photos with me. Okay, done. Maybe it has come in this last night's तुम्ही म्हणटा सॉयल इरोजन जाता कितें कॉज कळात रिजन कित्याक जाता इतलें because they have removed 32 trips of soil of loose soil from certain places in Kolkata. सॉयल खंयसून तरी इल्लें आसतलें न्हू त्या चडशे म्हणटा डिफॉरेस्टेशन किंवा झाडां बिडां कापले की सॉयल इरोजन जाता Soil, now what is the scientific thing? I have not gone into that study. Maybe department can do some research on that. We have instructed Mamladar as well as Deputy Collector to find out what is the cause of so much silt being deposited. निमाणे ते सगळे all goes into the river. That will increase the bed of the river also. परत तारीकडे आमकां त्रास जातले. Water will not flow down into the Mapsa river and of course into the Zuari river. Yeah, thank you.